रावन जुदेवाने नव्यान फातर उखल्ले. जेजून ताका सांगले, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कन्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तातले खंयचे कन्ये पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवाने ताका जबाब दिलो, बरी कन्येक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून ताका सांगले, बापान म्हाका संस्कार आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय कशें म्हणूं येत? हांव म्हज्या बापाच्यो कन्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात, पूण हांव त्यो कोत्ता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात, त्या कन्याचेर तरी विस्वास दवरात आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमच्या मनान अदीक अदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जिवान कसलीच खुणा करूं ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें आनी जायत्यांनी जेजूचेर विस्वास ठेवलो. बाबीणानो, जेजू देव, बाप, पूत आनी पवित्रात्मो देव हें सोत आमकां पवित्र सभा शिकयता आनी हें सोत आमी भुरग्यापणांतल्यान शिकून आयल्या. आनी कोण देव ना, तो 100% देव, 100% मनीस. म्हणटा जेजूचेर विस्वास दवरुया आनी आमचें जिवीत जिवया.